जीटीडीसीन 1,05,00,000 रक्कम वेर्ला काणक्या कामा खातीर सँक्शन केल्ले आसात। ह्या संदर्भात कामाचो आदेशूय आयला। काणक्या ते म्हापशा वचपाक सायकल ट्रॅकूय बांदपाचे आसात। मंत्री लोबोन शुक्रारा वेर्ला काणक्या जंक्शना कडेन एका वटेन रस्त्याचे काम पुराय जाला ताचे उक्तावण करपा वेळार ही म्हायती दिली। ह्या वेळार म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसूजाय हजर आशिल्ले। आरडीएक्सको ब्युरो रिपोर्ट। जीटीडीसी गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांच्यानी 1,05,00,000 एका हे आमकां सँक्शन दिल्ले आहा। वर्क ऑर्डरूय दिल्ली आहा। ते काम आतां स्टार्ट जातले। तेका एक सायकल ट्रॅकूय येता। हिंगासर लोकांचे मागणे आसले की आमकां म्हापसा सायकलीन वचपाक जाय म्हणून की सायकल ट्रॅकूय आहा त्या ह्या रोडाक। सो हे बेगींतले बेगीन स्टार्ट जावपाचें आहा आनी स्टार्ट जाताना लोकांचें कॉपरेशन मागता आमी। स्टार्ट जाताना खंय तरी मातशें एक वाटेन काम स्टार्ट आसतलें, एक वाटेन लोकांक स्लो वयचें पडटलें, कोणें ओवरटेक करचें न्हू, कोणें बेगींतल्या बेगीन कोणाचेर हाडून फाटसून गाडी लावची न्हू। म्हणजे बी लिटल पेशंट टील दीस रोड वर्क कंप्लीट्स हे हांव मागणें करता सगळ्या कडेन। आनी आयज रोड हो डायवर्ट जावन हे सायडीन वयतलो बोथ द ट्रॅफिक्स आनी ते सायडीन आमी काम चालू करतले। लोकांनी कोऑपरेशन करचें। ते काम चडशें एक 20-25 डेज मॅक्सिमम 1 मंथ कंप्लीट जातले। आनी हे जे काम आमी केलां हें परमनंट काम केलां। तेका 20-25 वर्सां कोणाक प्रॉब्लम जावचें ना, कित्याक सायडीक हिंगासर कंप्लीट आमी ड्रेनेज दिल्ली आहा आनी ड्रेनेज वचोन नल्लाक जॉयन जाता। म्हाका दिसता असले इम्प्रुवमेंट ऑफ सर्कल्स, इम्प्रुवमेंट ऑफ क्रॉस जंक्शन्स, रोड्स विच मीट इच अदर, म्हणजे खंय तरी 3 रोड मेवता, 4 रोड मेवता, 5 रोड मेवता, हिंगासर इम्प्रुवमेंट जावपाची गरज आसता। नाजाल्यार एक्सिडेंट जाता आनी त्या जाग्यार रुंदीकरण करून थिंगासर ट्रॅफिक एक वाटेन चॅनलायज करपाची गरज आसा। आनी हे सगळे आमी ज्युनियर इंजिनियर ऑफ PWD बाब रॉबर्ट हेच्या मार्गदर्शना सकला केल्ले आहा। म्हणजे जो हिंगासर फुडें वचोन मातसो एक आमचो ब्रिज आहा, कल्वट आहा, तेचेय रुंदीकरणाचें काम चालू आहा। सो म्हापसा कलांगूट रोड स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रॅफिक जावपा खातीर खंय खंय आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेवतली थिंगासर शोल्डरींग करपाक, रोडाचे इम्प्रुवमेंट करपाक, शार्प टर्न्स जे आहा ते सारखे करपाक तितले आमी करतले। नागवा पासून आमी हेच दिसांनी काम कंप्लीट केल्लें आहा सर्कलाचे। आनी त्याच बरोबर आमी अनाउन्स करूंक सोदता, बाब जोशुआक सांगला हांवें की म्हापसा एंट्री मारली तशीच पार्किंगाचो मोठो एक प्रॉब्लम आहा। आनी जे न्यू बस स्टँड आमी सरकारान एक्वायर केलें आनी ते थिंगाच पडलेलें आहा। ते न्यू काम स्टार्ट जायसर एटलिस्ट आतां क्रिसमस येवपाचो, न्यू इयर, लोक खूब येवपाचे आहा। म्हापशा लोक भरपूर वयता, पार्किंग मेळना। थिंगासर चीफ मिनिस्टराक आमी दोगांयनी मेळोन रिक्वेस्ट केला की तेका सोलिंग करून कंप्लीट एक एस्फाल्ट घालपाचो अंडर JSIDC। जोशुआ बींग द वायस चेअरमॅन ऑफ JSIDC तेणे बेगींतले बेगीन ते इंजिनियरांक ह्या 2 दिसांक हाडपाचें। हांवूय येता तेंकां दाखोवया आनी सारकें सोलिंग एस्फाल्ट करून एटलिस्ट तो जागो एक रेडी करुया। स्पेशली ऑल द मुंबय वयता ते पॅसेंजर्स, बेंगलोर वयता ते पॅसेंजर्स, थिंगासर ते सगळे बशी हाडून थिंगा दवरप, थिंगा मेन रोडार दवरप ना। तेका एक धाकटुलो जाता जाल्यार टॉयलेट फॅसिलिटी घालप आनी एक शेड बांदप थिंगा बसपाक। ट्युरिस्ट जे येता तेंकां बसीक रावता पळय ते थिंगा तेणी बसोंक जाता। एटलिस्ट तितली तरी फॅसिलिटी करून दिवया हें म्हाजें मागणें। काडपाचें आहा। तुमकां आश्वासन दिता हांव की ती सोपाय आमी काडटले। हो रोड पयलो वायडनिंग जावनी, बरे भाशेन एक काम जावनी आनी एक विश्वटी सर्कल जावपाचें आहा। आनी म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन हो सरकार चलता आनी बाब मायकल आमचो मंत्री ज्या पद्दतीन काम करता हें चड आगोट न्हू, नॉट व्हेरी डिफिकल्ट। हे सगळे काम आमी करून घेतलेच।